नमस्कार, गोवा मिडडेत अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारात। 2028 तुम्ही परत अविश्वास ठराव हाडटले तेन्ना भारत संवसारीक तिसरी मोठी आर्थिक शक्त आसतलो। प्रधानमंत्री मोदीची विरोधकांक जाप 2018 हाडलो, आताय हाडलो, ही आमची फ्लोर टेस्ट न्ही विरोधकांची। काँग्रेस निंदा करता ताचे कल्याणूच जाता, काँग्रेसीक वरदान आसा। प्रधानमंत्र्यान विरोधकांक दाखले दिवन थोमण्यांनी सोलून काडले। सरकार पक्षाक 147 आड 366 खासदारांचो तेको। अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, इसके लिए तो देश क्या कर सकता है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए। अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। सीएजीचे रिपोर्टात नागरी पुरवण खात्याचे तूर दाळीचे प्रकरण। गिरायकांची मागणी आणि राशन दुकानांची म्हाल उखलपाचे ताकीचे मूल्यांकन करिनासतना मोठ्या प्रमाणात तूर डाळ घेतिल्ल्यान ती भोड्डून 1,91 लाखाचे लुकसाण। सरकारान वर्स 2021 मेरेनचे दोनूय कॅग रिपोर्ट विधानसभेत दवरले। सरकारात सीएजीचे कोत ना, कितल्याशाच रिपोर्टांक सरकाराची जाप ना। गिरायकांची मागणी आणि रेशन दुकानांची म्हाल उखलपाचे ताकीचे मूल्यांकन करिनासतना मोठ्या प्रमाणात तूर डाळ घेतिल्ल्यान ती भोड्डोन 1,91 लाखांचे लुकसाण। गोंय पुलिसेन केंद्राक स्पेक्ट्रम चार्जीस वेळार फारीक करूंक नाशिल्ल्यान 2,39 लाख रुपया लेट फी म्हणून फारीक करचे पडले। टीसीपी खात्यान अनुदान दिवपी संस्थांक दिल्ल्या अनुदानांचेर नियंत्रण दवरूंक नाशिल्ल्यान आनी पयशे करंट खात्यांत दवरिल्ल्यान कळंतराचे 1,09 लाख रुपया लुकसाण। एका मायनिंग कंपनीन कॉन्ट्रादात दिल्ले वेळे प्रमाण मीन उखलूंक ना, मात खण खात्यान नेमा भायर एक्सटेन्शन दिले आणि अनियमीत रिफंड दिलो। 574 कोटींचे लुकसाण। वेंकटराव इन्फ्रा कंपनीक वेटाची कमी मोलावणी करून चड रिफंड दिल्ल्यान 3,75 लाखांचे लुकसाण। वाणिज्य कर खात्यातले 7 वेगवेगळे केसींनी उणो जूर वाशील केल्ल्यान वट्ट 6.5 कोटींचे लुकसाण। एक्सायज खात्याचे सांगे, केपें, पेडणे, काणकोण कचेरींनी सोऱ्याचे विक्रेचेर हॉटेलांकडच्यान कमी जूर घेतिल्ल्यान 18 लाखांचे लुकसाण। गोंय सरकाराक सध्या सीएजीचे कोत ना। ब्रेस्तारा सीएजीचो रिपोर्ट टेबल केलो, तातूंत सरकार रिपोर्टाचेर कितले फावट प्रतिसाद दिनात ताचेरूय एक चॅप्टर दिला। जून 2021 मेरेन 721 इन्स्पेक्शन रिपोर्टांक खात्यांकडच्यान कंप्लायन्स ना। 5 रिपोर्टांचेर खात्यांच्यो जापो जाय आशिल्ल्यो, रिप्लायूच ना। कॅगाचे रिपोर्टाचेर खात्यांनी 3 म्हयन्या भितर स्पश्टीकरण दिवपाचें आसता। 2015 ते 2020 मजगती 9 खात्यांनी 13 रिपोर्टांचेर स्पश्टीकरण दिवंक ना। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। कला अकादमीचो कोसळिल्लो स्लॅब 43 वर्सां आदलो। स्टील कळमेल्ल्यान मदीं कांयच सपोर्ट नाशिल्ल्यान कोसळ्ळो। मुख्यमंत्र्यान सभाघरा मुखार IIT मुंबयचो रिपोर्ट दवरलो। ह्या स्लॅबाचे खंय वॉटर प्रुफिंगूय केल्ले। कोसळिल्ल्या स्लॅबाचो अभ्यास करपाक मुंबयसान कोण आयिल्लो काय म्हूण विजयाचो प्रश्न। काब्राल म्हणटा IIT दिल्लीच्यान रिपोर्ट येवं दी, उपरांत खंय श्वेतपत्रिका काडटा। The existing Kala Academy complex is almost nearly 43-year-old structure
and which was designed by the renowned architect Charles Correa. Speaker sir, structural repair of the strengthening of the open auditorium was not carried out. Speaker sir, 4 reports are obtained which PWD, RITS, IIT Mumbai and IIT Delhi, which was interim report, indicated that failure of the structure basically due to the corrosion of the structural steel ISMB and end girders near support, and also not being anchored or the embedded in RCC slab, causing the reduction of the load and the moment resting capacity of the structural members. Hence, the composite structures were under the corrosion attacks over 43 years, resulting in the sudden collapse of the structural steel members and RCC slab. IIT मुंबई ज्याने तुका रिपोर्ट दिला ते कोण आयिल्ले Aile, कोण आयिल्ले the report ana sir, you can go through report. तुका मेळिल्ले ना ओके म्हणटा रे मेळिल्ले बी काय म्हणटा कोणाक Speaker sir, ते येऊन हांगा पर्सनली पळोवन इन्स्पेक्शन करून गेल्या आणि त्या प्रमाणे त्यांच्यानी रिपोर्ट सबमिट केला. यू कॅन गो थ्रू रिपोर्ट. I'm waiting for IIT Delhiचो फायनल रिपोर्ट. देन मागीर व्हाईट पेपर दिता. I promise केलं व्हाईट पेपर. सो व्हाईट पेपरही दितले तुम्ही. हां ते माझे नाही व्हाईट पेपर. म्हणजे सगळे रिपोर्ट येतरी कंपाईल करून सगळे शिस्तीतला व्हाईट पेपर येतो. सो व्हाईट पेपर दितले ते फुल कलर तुमच्या कामाचे. फुल कलर, नॉट ओनली स्कॉलर, फुल कलर. सगळे गोष्टी उरल्या ते करून मागीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 दिसां खातीर गोंय भोंवडेर येता. 22 ते 24 ऑगस्ट मेरेन राष्ट्रपती गोंयांत आसतली. 23 तारखेक गोंय विधानसभेत खासा अधिवेशनात ती वांटेकार जावन आमदारांक मार्गदर्शन करतली. सांजे 4 खासा अधिवेशन भरतले म्हूण सभापतीन सांगले. वेदांता तांकां मेळिल्ल्या 2 मायनिंग ब्लॉक JSW कडेन मर्ज करून चलयतले. भायल्या भायर बिझनेस चल्ला म्हूण विजयान विधानसभेत इशू काडलो. सरकाराक आतां मेरेन 215 कोटींतले फक्त 43 कोटीच आयल्यात. 173 येवचे आसा ते फारीक जायनासतनाच सगळें चल्लां म्हूण विजय आक्रमक. सरकाराची लिगल टीम लक्ष घालता. मुख्यमंत्र्याची जाप. 2 मायनिंग ब्लॉक वेदांताक मेळ्ळा. आतां न्यूज आहा आनी सेबीनूय काल हें जाल्लें की वेदांता इज सेलिंग द बिझनेस टू JSW. आणि स्पीकर सर हाजे खातीर वेदांताचे शेअर फुडें वचया. स्पीकर सर एक मिनिट हे दीस इज द मेन्शन हांव सांगता दीस इज हॅविंग इम्प्लिकेशन ऑन गोवा. हाजे खातीर स्पीकर सर वेदांता शेअर जाता पडटा. JP मॉर्गन बिचोलीन तुगेले दोनूय ब्लॉक आनी आमोणा प्लांट विजीट केल्ले हांव. स्पीकर सर आतां हांव वेदांता आनी JSWचे मर्जराचे मागीर आतां वेदांतान पयशे तुका फूल दिनासतना ते ऑलरेडी तांची मायन म्हणून तिसऱ्याक विकता. सो दे आर मेकिंग प्रॉफिट ऑन समथींग फॉर वीच दे हॅव पेड यू ओनली टोकन. सो स्पीकर सर एक जाता हो मर्जर जातकर गव्हर्मेंट कितें करतले कित्याक नाव इट इज नॉट वेदांता, इट इज JSW हू इज गोइंग टू रन दोज 2 ब्लॉक्स. कितें नो सो माय पॉयंट स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काढलो की 4 ब्लॉक ऑक्शन जातकर 215 कोटी डायरेक्टली येतले. 43 crores गव्हर्मेंट ट्रेजरीन आयल्या. 173 crores येवपाचे आहा ताजे पयलीं ते विकतात. सो कन्सिडर दिस, इट्स अ सिरियस इम्प्लिकेशन. स्पीकर सर, फक्त हांव म्हणजे लिगल टिमींग हे सगळें तेणी जें सांगलां पळय न्ही, आमची लिगल टीम तेजेर मॉनिटर करता आनी ताजेर योग्य कितें तो निर्णय घेतले. घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गुज पुरस्कार फावो जाल्ल्या पत्रकारां मदीं प्रुडंटाचो एसोसिएट एडिटर लौकीक शिलकाराचे विधानसभेत अभिनंदन. गोवन वार्ताचो अजय लाड, द गोवनाच्या विभा वर्मा बरोबर हेर पत्रकारांची तोखणाय. लौकिकान सिनियर विजय ओमकारा बरोबर GMCचो बायोमेडिकल कोयर उक्त्यार जाळटात ताचो एक्सपोजे केल्लो. त्या रिपोर्टाक पुरस्कार फावो. अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहा समोर दवरता. हे सभागृह श्री रामनाथ पै रायकर, बिभा वर्मा, श्री लौकिक शिलकर, गौरी मळकणेकर, राजेश पांडे, श्री न्यूटन केरा, श्री सगुण गावडे, श्री अजय लाड, श्री मनोज शिरोडकर, श्री कार्लूस, श्री जॉर्सन डिसोजा, श्री निर्घोष गावडे, श्री सुनील डिचोलकर आणि श्री उपेंद्र नाईक हांकां नामनेचे 2021-22 वर्सांचो गुज
पुरस्कार फावो जाल्ले बद्दल तांचें अभिनंदन करता. गोंय सरकाराच्या जनता दरबाराक लोकांचो बरो प्रतिसाद. 14 तारखेक उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दुसरो जनता दरबार भरता. दक्षिण गोंयांत म्हळ्यार केपें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी उत्तर गोंयांत म्हळ्यार म्हापशा उद्योगीक मंत्री माविन गुदिनो जनता दरबार हाजीर आसतले. लोकांचे कितें प्रश्न आहा हे सरकारा कडेन पावतले जाल्यार तेज्या खातीर सरकारान एक जनता दरबार दवरलेलो. फाटल्या फावट पयले आसतले तुमी दोनूय डिस्ट्रिक्टान नॉर्थान निलेश काब्राल हो नॉर्थांतल्या लोकांक घेवन लोकांचे कितें प्रश्न आहा ते तेज्या कडेन मांडलेले. तेतून सगळे ऑफिसर आसा, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसता. आनी तशेंच सावथान तेन्ना बाबूश मनसरात आहलो थंयसर सगळे लोकांनी आपले ग्रिव्हन्सीस कितें आहा ते तेंच्या मांडलेले. आतां दुसरो जनता दरबार हो 14 ऑगस्टाक दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी जातलो. नॉर्थान आसतलो तो माविन गुदिनो हो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा हो लोकांक नॉर्थांतल्या लोकांक खातीर अटेंड करतलो. थंयसर सगळे ऑफिसर लोकां कडेन मागता की जे कितले तुमचे ग्रिव्हन्सीस आहा ते तुमी सरकारा फुडें मांडचे. तसोच सावथान जो रोहन खंवटे IT मिनिस्टर आनी ट्युरिझम मिनिस्टर आहा सो तोय सावथांतल्या लोकांक अटेंड करतलो. थंयसर सगळ्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसतले. कोणाचे कितें ग्रिव्हन्सीस आहा हे लोकांनी सरकारा कडेन मांडचे. स्टुडंटा खातीर ओंकार फळारी. ब्लॉक 1ची जनसुनावणी फुडें धुकलतात म्हूण मुळगांव मायनिंग वाठारांत रावप्यांची मागणी. पर्यावरणीय परिणाम मुल्यांकन रिपोर्ट खंय 650 पानांचो. तातूंत कितें बरयलां तें सरकारान पयलीं लोकांक समजावन सांगचें, मागीर जनसुनावणी घेवची म्हूण लोक मागतात. खाण संचालक सुरेश सानभोग म्हणटा देवळां बी कांयच वचना. पब्लीक हियरींग गव्हर्मेंटान दवरला. तांच्यांनी 41 पंचायतीक सांगपाचें म्हटल्यार तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पंचायतींनी सबमीट केल्लो आहा. तो 650 पानांचो जो डॉक्युमेंट आहा तो पंचायतीन व्हरोन आपटला. ते 40 पंचायती सोडून दिया जे 100 पंचायतींनी जितून ह्यो मायनिंग जावपाच्यो आहा तांकां तरी तो रिपोर्ट कितें तो येवन समजूंक जाय न्हू हेंच्यांनी सरकारान. आतां 100 पंचायती खंयच्यो? मुळगांव, शिरगांव, मया, बोड्ड्या, बिचोले आनी लामगांव अशे 100 गांवांनी ह्यो मायनिंग जावपाचें आहा. आतां लामगांव, बिचोले आनी बोड्ड्या ही म्युनिसिपालिटी एरियान पडटा. शिरगांव, मुळगांव आनी मया ही पंचायत एरियान पडटा. तुमकां चारूच एरियांनी आपले मनीस धाडून तो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट कितें येदो व्हडलो जो डॉक्युमेंट व्हरोन पंचायतीन म्युनिसिपालिटीन आपटला तो समजोवपाक प्रॉब्लेम कितें आहा? ते लहराई देवळ देवीचे ते गोंयचें शक्तीपीठ आसा ते देवस्थान लिजाचे भितर आसा वय आसा. ते आज नाही आसा. ते लीज केन्नातून स्टार्ट जाला 50 वर्सां पयलींतून केन्नातून ते स्टार्ट जाला. तेतून ते लिजा भितर आसा. आयच्या दिसान गव्हर्मेंटान काडून ते लिजा भितर घालूना. ते एक्झिस्टींग लीज बाउंड्री कितें आसा केन्नातून ते लीज चल्ला. ताका मायनिंग प्लॅन एप्रूव्ड आसा, ताका DGPS प्लॅन एप्रूव्ड आशिल्ले, ताका EC आशिल्ले. तीच लीज बाउंड्री घेवन आमी एज इज वेर इज बेसीस आमी तें ऑक्शन केलां. आमी ऑक्शन करतना हाजी एक काळजी घेवची प्रयत्न केल्ले आसा की खंय खंय देवळ म्हणून एक खंयचें रिलिजियस स्ट्रक्चर आसूं दी ऑर एक दुसरें स्ट्रक्चर आसूं दी ते स्ट्रक्चराचे मिनरल रिसोर्सीस कितें आसा ते रिसोर्सीस एस्टिमेटेड रिसोर्स म्हणून आमी कितें ऑक्शन करतात ते ऑक्शनातून भायर घालपाचे आमी प्रयत्न केल्ले आसा. घरा वयतले वचचे ना. देवूळ घरा तळे आहा ते चान्सच ना. चान्सच ना. आज न्ही पयलींच बी आशिल्ले तशेंच आतां बी तशेंच उरतले. आतां प्रश्न हेच आसा की ते लिजाचे भायर काडपाक जाय तशें कितें मागणी आसा ते विचार करूं शकता. मयड्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीत काम करतना घाळपणाक लागून एका बायलेक आनी हायस्कुलाक वचपी तिचो भुरगो इंजर्ड. प्रायव्हेट प्रॉपर्टीत JCBन काम करतना एक तळप गडगडत रस्त्यार येवन स्कूटरीक आदळ्ळे. स्कूटरी वेली स्मृती केरकर आनी तिचो भुरगो इंजर्ड. ती ताका स्कुलांत पावोवपाक वताली. हे कामा विशीं लोकांची खंय आदींच कागाळी आशिल्ली. आता एके बायलेचेर फातर पडलो. ओ बाय
ते बायलेचेर फातर पडलो वयतान येवन पळय फातर ते बायलेचेर पांयार पडलो. एक्चुअली हांवें कितली कंप्लेनां केल्लेली आयकलां TCP कंप्लेन केल्लेली वॉर्ड पंचायतीक सांगलेलें आमच्या MLAक सांगलेलें फोन मारलेलो आयलें फोन केलें जालें कंटिन्यूस आमच्या मोयडान आतां हिल कार्टिंग आमचें कंटिन्यूस चलता कोणाचो ना कितें रे कोणाचो स्टॉप ना कंटिन्यूस चलता आतां हेजी मेल्लेली जाल्यार तो भुरगो बाबा दिसलो चड इंजरी जाल्या कितें ताजे पांय भुरग्याच्या तकलेक लागला भुरग्याच्या पांयाक हातीक लागला त्याच्या हेचेर कोणाचें नियंत्रण ना नियंत्रण जर आसलें जाल्यार हें जावचें नासलें हेका पयलो म्हणल्यार कितें मामलेदार हेका जबाबदार सरकारी ऑफिशियल हेका जबाबदार सरकारी ऑफिशियल हे हिल कटिंग आयज 8 दीस जाले हे सारकें जावचें ना त्रास फुडें जातले फुडें खूब त्रास जातले आनी हेका जबाबदार कोण आसतलो आतां ती समज मेल्ली ही जर तर मेल्ली हिका जबाबदार कोण. GMCत PG अभ्यासक्रमाक ST, SC आणि OBCक रिझर्वेशन दिवपाच्या गोंय सरकाराच्या निर्णया आड आव्हान याचिकेचो निकाल हायकोर्टान राखून दवरला. SC, ST, OBC कितलो तेपूच रिझर्वेशना पासून पयस उरिल्ले म्हूण अंदू तांचे खातीर सुवातो राखीव दवरिल्ल्यो. गोंय सरकाराची कोर्टाक जाप कोर्ट आज निकाल दिवंक शकता. There is a petition filed by general category candidates challenging the reservation provided for postgraduate level in Goa Medical College. Their argument is that the decision of the government which was taken on 5th of May 2023 to keep this reservation at postgraduate level in Goa Medical College is not correct. Their further argument is that there is no ample material before the government to come to such a conclusion that this reservation is required. Whereas it is the state government stand that at the postgraduate level in Goa Medical College, the representation of these categories of people like scheduled caste, scheduled tribe and OBC is not properly happened for last around 20 years. We have statistics to say that there is hardly any representation of these categories for postgraduate level. Therefore, we are right in providing this reservation. That is our contention. Whereas the contention of the petitioner is that the material is not sufficient. Their contention is there is no proper study done. Their contention is there is no proper report in the file of the government. Therefore, this decision is not correct. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.